वर्साचो सादो काळ 19वें सातोळे सोमार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 17 ओळी 22 ते 27. सिसांग घेवन जेजू गालिलियान आसतना ताणें तांकां म्हटलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते काफरनावान पावतूस देव मंदिराचो 2 घेतल्ल्यांनी पेद्रुसरशी येवन विचारले, तुमचो गुरू देव मंदिराचो 2 फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरान भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हटलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दंड व सरकारपटी घेतात? आपल्या घरच्या व परक्या कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्या कडचो. अशें ताणें म्हटल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें, घरच्या व परक्या कडचो म्हणटोच घरचे सुटलेशी जाली. पूण तांकां वायट देख दिना जावं. दर्यान वचून गरी घाल आनी पयली पावता ती मासळी दवर आनी ताचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.